म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज आमी मन की बातच्या 96व्या भागात आसात. मन की बातचो फुडलो भाग 2023 वर्साचो पयलो भाग आसतलो. तुमी जे संदेश धाडल्यात तातूंत 2022 ह्या सोंपत्या वर्सा विशीं उलोवचें असो तुमी आग्रो केला. आदी जें कितें घडलां ताचें अवलोकन आमकां सदांच वर्तमान आनी भविश्याची तयारी करपाक प्रेरणा दिता. 2022 ह्या देशांतल्या लोकांचें सामर्थ्य, तांचो सहयोग, तांचो संकल्प, तांची सफळटाय हांचो विस्तार इतलो जाला की मन की बात हातूंत सगळ्यांक आस्पावून घेवप कुस्तार. 2022 वर्स कितल्याशाच गजालींनी खूब प्रेरक थारला, अद्भुत थारला. ह्या वर्सा भारतान आपल्या आझादीची 75 वर्सां पूर्ण केली आनी ह्याच वर्सा अमृत काळाचो आरंभ जालो. ह्या वर्सा देशान नवी गती घेतली. सगळ्या देशवासियांनी एका परस एक व्हडली कामां केली. 2022 वर्सांतल्या वेगवेगळ्या सफळटांक लागून आयज पुराय संवसारांत भारता खातीर एक खाशेली सुवात तयार जाल्या. 2022 म्हळ्यार भारतान संवसारांतली 5वी सगळ्यात व्हडली अर्थवेवस्था गाठप. 2022 म्हळ्यार भारतान 220 कोटी वॅक्सिनचो विस्वास ना बसपा सारको आंकडो हुंपपाचो रिकॉर्ड करप. 2022 म्हळ्यार भारतान निर्यातीचो $400 बिलियन जादूई आंकडो हुंपप. 2022 म्हळ्यार दर एका मनशान आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प आपणावप, पूर्ण करून दाखोवप. 2022 म्हळ्यार भारताच्या पयल्या स्वदेशी एअरक्राफ्ट कॅरियर INS विक्रांताक येवकार दिवप. 2022 म्हळ्यार स्पेस, ड्रोन आनी डिफेन्स सॅक्टरांत भारत परजळप. 2022 म्हळ्यार दर एका क्षेत्रांत भारतान दोळे दिपकावपी कामगिरी करप. खेळामळ जावं, कॉमनवेल्थ गेम्स जावं वा आमच्या बायलांचे हॉकी टिमीचे जैत जावं, आमचे तरणाटे पिळगेन आपली शक्त दाखयली. इश्टानो, ह्या सगळ्या वांगडा 2022 हे वर्स आनी एका कारणा खातीर यादगार थारतले. ते म्हळ्यार एक भारत श्रेष्ठ भारताचे भावनेचो विस्तार. देशांतल्या लोकांनी एकताय आनी एकवट सेलेब्रेट करपा खातीर कांय अद्भुत आयोजन केले. गुजराताचो माधवपूर मेला जावं, जंय रुक्मिणी विवाह आनी भगवान श्रीकृष्णाचो पुर्वोत्तर संबंध सेलेब्रेट करतात, आनी काशी तामील संगम जावं, ह्या पर्वातूय आमकां एकतेचे रंग पळोवपाक मेळ्ळे. 2022 देशवासियांनी आनी एक अमर इतिहास बरयलो. ऑगस्ट म्हयन्यांत जाल्ले हर घर तिरंगा अभियान कोण विसरूंक शकता, जे अशे खीण आसले जे देशवासियांची शिरंतरां शिरशिरायताले. आझादीच्या 75 वर्साच्या अभियानात पुराय देश तिरंगामय जालो. 6 कोटी परस चड लोकांनी तिरंगा वांगडा सेल्फी धाडल्यो. आझादीचो हो अमृत महोत्सव आतां फुडल्याय वर्सा चलतलो. अमृत काळाचें उद्दिश्ट अदीक बळिश्ट करतलो. इश्टानो, ह्या वर्सा भारताक G20 गटाच्या अध्यक्षपदाची जापसालदारकी मेळ्ळ्या. हांवें फाटले फावटी हाचेर खोलायेन चर्चाय केल्ली. 2023 वर्सांत आमकां G20चे उमेदीक नव्या उंचायेचेर घेवन वचूंक जाय. ह्या आयोजनाक एक जन आंदोलन करूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज संवसारभर क्रिसमसची परब उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात. हो येशू क्रिस्ताची जीण आनी तांच्यो शिकवणी याद करपाचो दीस. हांव तुमकां सगळ्यांक क्रिसमसची खूब खूब शुभेच्छा दितां. इश्टानो, आयज आमच्या सगळ्यांच्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हांचो जल्माचो दीस. ते एक महान राजकारणी जांणी देशाक असाधारण फुडारपण दिलें. दर एका भारतीयाच्या काळजांत तांचे विशीं एक आगळी सुवात आसा. म्हाका कोलकात्यांतल्या आस्ताजींचें एक पत्र मेळ्ळां. ह्या पत्रांत तांणी हालींच आपणे केल्ले दिल्ली भोंवडे विशीं सांगल्या. त्यो बरयता. हे फावटी तांणी PM म्युझियम पळोवपा खातीर वेळ काडलो. ह्या म्युझियमांतली अटलजींची गॅलरी खंय तांकां खूब आवडली. अटलजी वांगडा तांणी काडिल्लो फोटो ताच्या खातीर यादगार थारलो. अटलजींचे गॅलरींत आमी देशा खातीर तांच्या मोलादीक योगदानाची झलक पळोवंक शकतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, शिक्षण जावं वा विदेश नीती, तांणी भारताक दर एका क्षेत्रांत नवे उंचायेचेर व्हरपाचें काम केलां. हांव परत एक फावटी अटलजींक काळजांतल्यान नमन करतां. इश्टानो, फाल्यां 26 डिसेंबर वीर बाल दिवस आसा.
आनी म्हाका ह्या निमतान दिल्लीत साहिबजादा जोरावर सिंहजी आनी साहिबजादा फतेह सिंगचे स्मृतीक ओंपिल्ले एके कार्यावळीत सहभागी जावपाचें भाग्य मेळटलें. देश साहिबजादे आनी माता गुजरीच्या बलिदानाची सदांच याद काडटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अशें म्हणटात, सत्यम किम प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम. म्हळ्यार सत्याक प्रमाणाची गरज लागना. जे प्रत्यक्ष आसा ताकाय प्रमाणाची गरज भासना. पूण जेन्ना आधुनीक मेडिकल सायन्सची गजाल येता तेन्ना सगळ्यांत म्हत्वपूर्ण आसता प्रमाण, म्हळ्यारूच एविडन्स. कितलींशींच वर्सां भारतीय जिणेचो एक वांटो जाल्लो योग आनी आयुर्वेद जशे आमच्या शास्त्रा मुखार एविडन्स बेस्ड रिसर्चचो उणाव सदांच एक आव्हान थारला. परिणाम दिसतात पूण प्रमाण जायनात. पूण एविडन्स बेस्ड मेडिसिनच्या युगात आतां योग आनी आयुर्वेद आधुनीक युगांच्या तपासात आनी कसोटीचेर कसाक लायलात ते पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. तुमी सगळ्यांनी मुंबयच्या टाटा मेमोरियल सेंटर विशीं मुजरत आयकलांच आसतलें. ह्या संस्थानांत रिसर्च, इनोव्हेशन्स आनी कॅन्सर कॅर हातूंत नांव जोडलां. ह्या सेंटरान केल्ल्या एका इंटेन्सिव्ह रिसर्चा वरवीं ब्रेस्ट कॅन्सरच्या दुयेंती खातीर योग खूब परिणामकारक थारला हें सिद्ध जालां. टाटा मेमोरियल सेंटरान आपल्या रिसर्चचे अहवाल अमेरिकेंत जाल्ल्या प्रतिश्ठीत ब्रेस्ट कॅन्सर कॉन्फरन्सांत सादर केल्यात. ह्या अहवालान संवसारांतल्या व्हडल्या व्हडल्या एक्सपर्ट्सांचें लक्ष आपले वटेन ओडून घेतलें, कारण टाटा मेमोरियल सेंटरान एविडन्सा वांगडा दुयेंतींक योगाचो कसो लाव जाता हें सांगलां. ह्या सेंटराच्या रिसर्चच्या प्रमाण योगाचो नेमान सराव केल्यार ब्रेस्ट कॅन्सरच्या दुयेंतींचें दुयेंस परत जावपाचें आनी मरणाच्या धोक्याचें प्रमाण 15% मेरेन उणें जाता हें सिद्ध जालें. भारतीय पारंपारीक तपासणेंत ही पयली देख आसा जाका कितल्याशाच विदेशी निकशांची परखणी जाल्या. वांगडाच ही पयलीच स्टडी आसा जातूंत ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्ल्या बायलां मदीं योगाक लागून क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरी जाल्ल्याचें दिसून आयलां. ताचे लाँग टर्म बेनिफिट्स लेगीत कळून आयलां. टाटा मेमोरियल सेंटरान आपल्या स्टडीचो अहवाल पॅरिसांत जाल्ल्या युरोपियन सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑन्कॉलॉजी ह्या संमेलनांत सादर केलो. इश्टानो, आयच्या युगात भारतीय तपासणी पद्दती जितक्यो एविडन्स बेस्ड जातल्यो तितल्यो पुराय संवसारांत तांची स्विकारार्हता वाडटली. ह्या विचारान दिल्लीच्या एम्सानूय एक यत्न चालू आसा. हांगा पारंपारीक तपासणी पद्दतीक व्हॅलिडेट करपा खातीर 6 वर्सां आदीं सेंटर फॉर इंटिग्रेटिव्ह मेडिसीन अँड रिसर्च ची स्थापना केल्ली. तातूंत लेटेस्ट मॉडर्न टॅक्निक्स आनी रिसर्च मेथड्सचो वापर करतात. ह्या सेंटरान आदींच प्रतिश्ठीत आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सांत 20 पेपर उजवाड आयल्यात. अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी हातूंत जर्नलांत उजवाडिल्ल्या एका पेपरांत सिनकपी दुयेंत जाल्ल्या दुयेंतींक योगा पासून जावपी लाव सांगल्यात. तशेंच तरेन न्युरोलॉजी जर्नलाच्या पेपरांत मायग्रेनांत योगाच्या लावा विशीं सांगलां. ते भायर हेर कांय दुयेंसां विशीं योगाच्या बेनिफीट विशीं स्टडी करप चालू आसा, अशें हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर आनी प्रेग्नन्सी वेळार बायलांक जावपी समस्या. इश्टानो, कांय दिसां आदीं हांव वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसी खातीर गोंयांत आशिल्लो. तातूंत 40 परस चड देशांचे डेलिगेट्स सहभागी जाल्ले आनी हांगा 550 परस चड सायंटिफीक पेपर प्रेझेंट केल्ले. भारता सयत संवसारांतल्या लागीं 215 कंपन्यांनी हांगा एक्झिबिशनांत आपले प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले केल्ले. 4 दीस चलिल्ल्या ह्या एक्सपोत 1 लाखा परस अदीक लोकांनी आयुर्वेदा कडेन जोडिल्ले आपले एक्सपिरियन्स एन्जॉय केले. आयुर्वेद काँग्रेसींतूय हांवें संवसारभर आशिल्ले आयुर्वेद एक्सपर्ट्सां मुखार एविडन्स बेस्ड रिसर्चाचो आग्रो केलो. जशे तरेन कोरोना वैश्वीक महामारी वेळार योग आनी आयुर्वेदाची शक्त आमी पळयतात, तातूंत हांचे कडेन जोडिल्ले एविडन्स बेस्ड रिसर्च खूब म्हत्वपूर्ण थारतले. योग, आयुर्वेद आनी आमच्यो पारंपारीक तपासणी पद्दती हांचे कडेन संबंदीत अशा यत्नां विशीं तुमचे कडेन जर कसलीय म्हायती आसत तर ती सोशल मिडियाचेर मुजरत शेअर करात, असो म्हाजो तुमकां सगळ्यांक आग्रो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
फाटल्या कांय वर्सांनी आमी भलायकी मळा कडेन संबंदीत कांय व्हडल्या आव्हानांचेर जैत जोडला. हाचे पुराय श्रेय आमचे मॅडिकल एक्सपर्ट्स, सायंटिस्ट आनी देशवासियांचे इच्छाशक्ती वता. आमी भारतांतल्यान स्मॉल पॉक्स, पोलिओ आनी गिनी वॉर्म अशे रोग ना नपैत करून दाखयल्यात. आयज मन की बातच्या आयकुप्यांक हांव आनी एका आव्हाना विशीं सांगूंक सोदतां, जें सोंपपाच्या मार्गार आसा. हें आव्हान, हें दुयेंस आसा कालाजार. ह्या दुयेंसाचें बीज सँड फ्लाय म्हळ्यार बालू मूस चाबून पसरता. जेन्ना कोणाक कालाजार जाता ताका म्हयनोभर जोर येता, रगत उणें जाता, शरीर दुबळें पडटा आनी वजन उणें जाता. हें दुयेंस ल्हाना पासून व्हड मनशाक कोणाकूय जावंक शकता. पूण सगळ्यांच्या यत्नां लागून कालाजार हें दुयेंत आतां नेटान ना जावंक लागलां. कांय दिसां आदीं कालाजाराचो प्रभाव 4 राज्यांच्या 50 परस अदीक जिल्ल्यांनी जाल्लो. पूण आतां हें दुयेंत बिहार आनी झारखंडाच्या 4 जिल्ल्या पुरतोच सीमीत आसा. बिहार, झारखंडाच्या लोकांचें सामर्थ्य, तांची जागरूकता ह्या 4 जिल्ल्यांतल्यान कालाजार ना करपाक सरकाराच्या यत्नाक मजत करतली, असो म्हाका विश्वास आसा. कालाजार प्रभावीत क्षेत्रांतल्या लोकांकूय म्हजो आग्रो आसा. तांणी 2 गजालींचेर लक्ष दवरचें. एक, सँड फ्लाय वा बालू मुसाचेर नियंत्रण आनी 2, जाता तितले बेगीन ह्या रोगाक वळखून ताचेर उपचार करप. कालाजाराचो उपाय सोंपो आसा. ते खातीरची वखदां खूब परिणामकारक आसात. तुमी फक्त सादूर रावात, जोर आयल्यार घाळपणां करूं नाकात आनी बालू मुसाचो नायनाट करपा खातीर वखदांचो फवारो मारीत रावात. विचार करात, आमचो देश जेन्ना कालाजारांतल्यानूय मुक्त जातलो, ती आमच्या सगळ्या खातीर कितली खोशयेची गजाल थारतली. सबका प्रयास हे भावनेंतल्यान आमी भारताक 2025 मेरेन टीबी मुक्त करपा खातीरूय काम करतात. तुमी पळयलांच आसतलें, फाटले कांय दीस जेन्ना टीबी मुक्त भारत अभियान सुरू जाल्लें तेन्ना हजारांनी लोक टीबी दुयेंतींक आदार करपाक मुखार आयले. हे लोक निक्षय मित्र जावंक टीबी दुयेंतींक मजत करूंक लागल्यात, तांकां अर्थीक मजत करूंक लागल्यात. जनसेवा आनी जनभागीदारीची ही शक्त कठीण लक्ष्य पूर्ण करून दाखयता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमची परंपरा आनी संस्कृतीचे गंगा माते कडेन खूब लागींचें नातें आसा. गंगाजळ आमचे जिणेचो एक अविभाज्य भाग जाला आनी आमच्या शास्त्रांनी सांगलां, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सूर सूरे वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासी नित्यम भाव अनुसारेण सदा नराणाम. म्हळ्यारूच, हे गंगे माये, तूं तुज्या भक्तांक तांच्या भावांक अनुसरून संवसारीक सूख, आनंद आनी मोक्ष दिता. सगळे तुज्या पवित्र चरणांक वंदन करतात. हांवूय तुज्या पवित्र चरणाचेर प्रणाम करतां. अशेच तरेन खूब वर्सां सावन खळखळ व्हांवपी मा गंगा नितळ दवरप ही आमची सगळ्यांची व्हडली लागणूक आसा. ह्या उद्देशा वांगडाच 8 वर्सां आदीं आमी नमामि गंगे अभियानाची सुरवात केल्ली. आमच्या सगळ्या खातीर ही खूब अभिमानाची गजाल आसा की भारताच्या ह्या उपक्रमाची आयज संवसारभर तोखणाय जाता. युनायटेड नेशन्सान नमामि गंगे मिशनाक इकोसिस्टमाक रिस्टोर करपी संवसारांतल्या टॉप 10 इनिशिएटिव्हां मदीं आस्पाव केला. ही आनी एक खोशयेची गजाल की पुराय संवसारांतले 160 अशा इनिशिएटिव्हांत नमामि गंगेक हो भोवमान मेळ्ळा. इश्टानो, नमामि गंगे अभियानाची सगळ्यान व्हडली उर्जा लोकांचो व्हडलो सहभाग आसा. नमामि गंगे अभियानात गंगा प्रहरिया आनी गंगा दुतांची व्हडली भुमिका आसा. ते झाडां लावप, देंगणांतली नितळसाण, गंगा आरती, नुक्कड नाटक, पेंटिंग्स आनी कविता वरवीं जागृकता पातळपाक दंग आसात. ह्या अभियानांतल्यान बायोडायवर्सिटीनूय खूब सुदारणा दिसून आयल्या. हिल्सा नुस्तें, गंगा डॉल्फिन आनी कांसवांच्या विविध प्रजातींचो आंकडो खूब वाडला. गंगेची इकोसिस्टम क्लीन जाल्ल्यान उपजिविकेच्यो हेर संदी वाडूंक लागल्यात. हांगा हांव जलज आजिविका मॉडेलाचेर चर्चा करतलों, जे बायोडायवर्सिटी दोळ्या मुखार दवरून तयार केला. ह्या ट्युरिझम बेज बोट सफारीक 26 लोकेशन्साचेर लॉन्च केला. सगळ्यांक खबर आसा, नमामि गंगे मिशनाचो विस्तार, ताचो आवाठ न्हंयचे नितळसाणे परस खूब वाडला. हे जंय आमची इत्साशक्त
आनी सतत यत्नाचें एक प्रत्यक्ष प्रमाण आसा थंय हे पर्यावरण संरक्षणाचे दिशेन संवसाराकूय एक नवो मार्ग दाखयतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना आमची संकल्प शक्त बळिश्ट आसत तेन्ना व्हडलीं व्हडलीं आव्हानां सोंपी जातात. ताची देख म्हळ्यार सिक्किमांतल्या थेगू गांवांतल्या संगे शेरपाजी. ते फाटलीं 14 वर्सां 12,000 फूट परस चड उंचायेचेर पर्यावरण संरक्षणाच्या कामांत दंग आसात. संगेजीन संस्कृतीक आनी पौराणीक म्हत्वाच्या सोमगो लेकाक नितळ दवरपाचें पेंगड बांदलां. आपल्या अथक यत्नांतल्यान तांणी ह्या ग्लेशियर लेकाचें रंगरुपूय बदलून उडयलां. 2008 ह्या वर्सा संगे शेरपाजीन जेन्ना नितळसाणीचें हें अभियान सुरू केल्लें तेन्ना तांकां कितल्याशाच समस्यांक तोंड दिवचें पडलें. पूण पळयता पळयता तांच्या ह्या प्रामाणीक कार्यांत तरणाट्यांचे आनी ग्रामीण लोकांचे तशेंच पंचायतीचें पुराय सहकार्य मेळ्ळें. आयज तुमी सोमगो लेक पळोवंक वतले तेन्ना थंय तुमकां चारूय वटांनी व्हडले व्हडले गार्बेज बिन्स दिश्टी पडटले. आतां हांगा जमा जावपी ल्हान व्हड कोयर रिसायकलिंग करून धाडटात. हांगा येवपी पर्यटकांनी कोयर हेवटेन तेवटेन उडोवचो न्हय म्हणून तांकां कपड्या पासून तयार केल्ली गार्बेज बॅगां दितात. आतां नितळ जाल्ले सरोवर पळोवपाक वर्साक लागीं 5 लाख पर्यटक हांगा येतात. सोमगो लेकाच्या संरक्षणाच्या ह्या यत्नांक लागून संगे शेरपाजींचो जायत्या संस्थांनी भोवमानूय केला. अशाच यत्नांक लागून आयज सिक्किमाची तुळा भारताच्या सगळ्यांत नितळ राज्यां मदीं जाता. हांव संगे शेरपाजी आनी तांच्या सांगात्या वांगडाच देशांतल्या पर्यावरण संरक्षणा कडेन प्रामाणीक यत्नांत गुल्ल आशिल्ल्या लोकांची काळजांतल्यान तोखणाय करता. इश्टानो, म्हाका आनंद आसा की स्वच्छ भारत मिशन आयज दर एका भारतीयाच्या काळजांत वसलां. 2014 वर्सा ह्या जन आंदोलन सुरू जावपा वांगडाच ताका नवे उंचायेचेर व्हरपा खातीर लोकांनी अथक यत्न केल्यात. आनी हे यत्न फक्त समाजा भितरूच न्हय जाल्यार सरकारा भितरूय जावंक लागल्यात. सेगीत ह्या यत्नाचो परिणाम हो आसा की कोयर ना जावपाच्या कारणान गरजे भायलें सामान ना जाल्ल्यान कार्यालयांनी खूब जागो मेळूंक लागला, नवो स्पेस मेळूंक लागला. आदीं जागो नाशिल्ल्यान खूब पयस भाड्याक कार्यालयां दवरची पडटालीं. ह्या दिसांनी नितळसाणेक लागून इतलो जागो मेळटा की आतां एकेच सुवातेचेर सगळीं कार्यालयां जाल्यात. फाटल्या कांय दिसांनी सूचना आनी प्रसारण मंत्रालयानूय मुंबयत, अहमदाबादात, कोलकात्यांत, शिलाँगांत कांय शारांनी आपल्या कार्यालयांनी खूब यत्न केले आनी ताका लागून आयज तांकां 2-2, 3-3 माळे नवे तरेन कामाक आयल्यात. हे आपले भितर नितळसाणीच्या कारणान आमच्या संसाधनाच्या ऑप्टिमम युटिलायझेशनचो बरो अणभव येवंक लागला. समाजांत, गांवांनी, शारांनी अशे तरेन कार्यालयांनी हे अभियान देशा खातीरूय उपेगी जावंक लागलां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत आमचे कला संस्कृती विशीं एक नवी जागृताय येवंक लागल्या, एक नवी चेतना जागृत जावंक लागल्या. मन की बातात आमी अशा देखींचेर चर्चा करतात जशे कला, साहित्य आनी संस्कृती समाजाची सामुहीक पुंजी जाता. तशेंच तांकां मुखार व्हरपाची जबाबदारी पुराय समाजाची आसा. असोच एक सफळ यत्न लक्षद्वीपांत जावंक लागला. हांगा कल्पेनी द्वीपाचेर एक क्लब आसा, कुमेल ब्रदर्स चॅलेंजर्स क्लब. हो क्लब तरणाट्यांक थळावी संस्कृती आनी पारंपारीक कला सांबाळून दवरपा खातीर प्रेरीत करता. हांगा तरणाट्यांक लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलीपाट्ट आनी पारंपारीक गितांचें प्रशिक्षण दितात. म्हळ्यारूच पोरने दायज नवे पिळगेच्या हातान सुरक्षीत जाता, मुखार वचूंक लागला. आनी इश्टानो, म्हाका आनंद आसा की अशे तरेचे यत्न देशांतूच न्हय जाल्यार विदेशांतूय जावंक लागल्यात. हालींच दुबयच्यान खबर आयल्या की थंय कलारी क्लबान गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत आपलें नांव पावयलां. कोण विचार करूंक शकता की दुबयच्या क्लबान रिकॉर्ड केल्लो जाल्यार ताचो भारता कडेन कितें संबंद? खरें म्हळ्यार हो रिकॉर्ड भारताच्या प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपट्टू हाचे कडेन जोडला. हो रिकॉर्ड एकाच वांगडा सगळ्यांत चड लोकांच्या कलारीच्या प्रदर्शनाचो आसा. दुबयच्या कलारी क्लबान दुबय पुलिसां वांगडा हो प्लॅन केलो आनी UAEच्या नॅशनल डे दिसा प्रदर्शीत केलो. ह्या आयोजनात
4 वर्साच्या भुरग्या सावन 60 वर्सां मेरेनच्या लोकांनी कलारीची आपली ताक दाखयली. वेगवेगळ्यो पिळग्यो कशे तरेन प्राचीन परंपरा मुखार व्हरता, मनांतल्यान मुखार व्हरता ही ताची जिती जागती आनी अद्भुत देख आसा. इश्टानो, मन की बातच्या आयकुप्यांक हांव कर्नाटकांतल्या गदग जिल्ल्यांत रावपी क्वेमश्री विशीं सांगूंक सोदतां. क्वेमश्री दक्षिणेत कर्नाटकाची कला संस्कृती पुनर्जिवीत करपाच्या मिशनांत फाटलीं 25 वर्सां अविरत वावुरतात. तुमी विचार करात की ताची तपस्या कितली व्हड आसा. आदी ते हॉटेल मॅनेजमेंट प्रोफेशना कडेन जोडिल्ले, पूण आपले संस्कृती आनी परंपरे विशीं तांची निश्ठा इतली खर आसली की तांणी ते आपलें मिशन केलें. तांणी कला चेतनाच्या नांवान एक मंच स्थापन केलो आनी हो मंच आयज कर्नाटकांतल्या आनी देश विदेशांतल्या कलाकारांच्यो जायत्यो कार्यावळी सादर करतात. तातूंत लोकल आर्ट आनी कल्चर प्रमोट करचे खातीर कांय इनोव्हेटिव्ह कामांय जातात. इश्टानो, आपल्या कला संस्कृती विशीं देशवासियांची ही उमेद आपल्या दायजा विशींचो अभिमान दाखयता. आमच्या देशांत जाल्यार दर एका कोनशाक अशे कितलेशेच रंग पातळल्यात. आमी तांकां सजोवपाचो, नटोवपाचो आनी संरक्षीत दवरपाचो सतत वावर करूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या अनेक क्षेत्रांत वेळाच्यो कितल्योश्योच सुंदर आनी उपेगी वस्तू तयार करतात. विशेश करून आदिवासी क्षेत्रांत वेळाचे कुशल कारागीर, कुशल कलाकार आसात. देशान वेळूकडेन संबंदीत इंग्रजांच्या काळांतले कायदे बदल्ल्यान तांचो एक व्हडलो बाजार तयार जाला. महाराष्ट्रांतल्या पालघर सारक्या क्षेत्रांत आदिवासी समाजाचे लोक वेळूचे कांय सुंदर प्रॉडक्ट्स तयार करतात. वेळू पासून तयार जाल्ली बॉक्सां, कदेलां, च्याच्यो किटली, पाटले आनी ट्रे सारक्यो वस्तू खूब लोकप्रिय जाल्यात. इतलेंच न्हय, हे लोक वेळूच्या पाल्यापासून सुंदर कपडे आनी सजावटीचे साहित्य तयार करतात. हाका लागून आदिवासी बायलांक रोजगारूय मेळूंक लागला आनी तांचे कलेक वळखूय मेळूंक लागल्या. इश्टानो, कर्नाटकांतले एक दाम्पत्य सुपाऱ्याच्या पोंयापासून तयार केल्ले युनिक प्रॉडक्ट्स इंटरनॅशनल मार्केटा मेरेन पावयतात. कर्नाटकांतल्या शिवमोगा शारांतले हे दाम्पत्य सुरेश आनी तांची बायल मैथिली हे लोक सुपारेच्या पोंयापासून ट्रे, प्लेट आनी हँडबॅग धरून कांय डेकोरेटिव्ह वस्तू तयार करतात. ह्या पोंयापासून तयार जाल्ली जोतीं आज खूब लोकांच्या आवडीची जाल्यात. तांचे प्रॉडक्ट्स आयज लंडन आनी युरोपांतल्या दुसऱ्या बाजारांतूय विकते मेळटात. हीच आमच्या सैमीक संसाधनां आनी पारंपारीक कलेची कुशळटाय आसा, जी सगळ्यांक आवडूंक लागल्यात. भारताच्या ह्या पारंपारीक ज्ञानांत संवसार सस्टेनेबल फ्युचराचो मार्ग पळोवंक लागला. आमी स्वता हे दिशेन चडांत चड जागृत जावपाची गरज आसा. आमी स्वता अशे स्वदेशी आनी लोकल प्रॉडक्ट्स वापरुया आनी दुसऱ्यांकूय भेट म्हणून दिवया, जाका लागून आमची वळख वाडटली, थळावी अर्थवेवस्था बळिश्ट जातली आनी व्हडा संख्येन लोकांचो फुडार पळजळीत जातलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां आमी ल्हव ल्हव मन की बातच्या 100व्या भागाच्या स्वप्ना कडेन पावलां मारूंक लागल्यात. म्हाका कांय देशवासियांची पत्रां मेळ्ळ्यात, जातूंत तांणी 100व्या भागा विशीं कुतूहल परगटायलां. 100व्या भागांत आमी कितें उलोवचें, तो कसो खास करचो, हे खातीर तुमी म्हाका सुचोवण्यो धाडल्यार म्हाका खूब बरें दिसतलें. फुडले फावटी आमी 2023 वर्सा मेळटले. हांव तुमकां सगळ्यांक 2023 वर्साची परबीं दितां. हे वर्सूय देशा खातीर खास थारचें, देशान नवी उंचाय गाठची. आमी एक जावन संकल्पय करूंक जाय, जो साकार करूंक जाय. ह्या वेळार चडशे लोक सुटयेच्या मुडान आसात. तुमी परबांचो ह्या संदीचो खूब आनंद घेयात, पूण मातशे सादूर रावात. तुमी पळयलांच आसतलें की संवसारांतल्या कांय देशांनी कोरोना वाडूंक लागला. ताका लागून आमी मास्क आनी हात धुवपा सारक्या सादूरतायेंचेर अदीक चड लक्ष दवरूंक जाय. आमी सादूर रावल्यार सुरक्षीतूय उरतले आनी आमच्या उमेदीत आडमेळी येवची नात. ह्याच वांगडा तुका सगळ्यांक परत एक फावटी खूब खूब शुभेच्छा. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.